Welcome back. Union Finance Minister P Chidambaram's assurance towards resuming mining in the state has brought a ray of hope for mining industry in Goa. Industry has welcomed Chief Minister Manohar Parrikar's announcement of withdrawing suspension of working mining leases. Miners feel these positive steps by the state and central government will send positive signals to mining dependents. Falling rupee has kept the government at the centre on the toes to push for reforms and revival of industry. Union Finance Minister P Chidambaram has made it clear that centre wants Goa mining to resume and efforts are on to convince the apex court to withdraw its order. Miners have welcomed this move. सगळे इलिगल माइन नाशिल्ले एक 20-25 माइनी लीगल आशिल्लेच आणि ते आता तांच्यानी स्टडी केल्या आणि तो रिपोर्ट जर तो काडीत जाल्यार म्हाका दिसता खूब आमकां हेल्प जातलो सुप्रीम कोर्टाच्या मॅटरान सुद्दां. म्हजें म्हणणें कितें की कंट्रोल करा तुमी पण ते व्यवस्थित करा न्ही कित्याक ताका बंद करूंक जाय आनी ते आयज परिस्थिती जी पळय आमची जाला रुपया 65 रुपया पावले आमचे डेफिसीट जाला एक्सपोर्ट ते आमी विचार करूंक जाय की देश खंय वयता आनी ताजे बरोबर आमी खंय वयतले. आयज देश आसा जाल्यार आमी आसा न्ही ते आमी सगळे विचार करूंक जाय इन अ मॅच्युअर वे. बेश्टे खंयचे खंय आनी बंद केले हे केले ते केले तशें जायना तें. शेवटी घर चलोंक जाय आमचो देश चलोंक जाय आमचो आनी हे विचार करून आमी पावलां उबारूंक जाय. For past, there have been efforts on all the fronts, including political, social and legal one, to get the Supreme Court's order withdrawn. The slowdown economic growth and a rupee fall has finally made centre to seriously think on the lines of mining industry. A ray of hope for mining dependents in Goa. Senior video journalist Tulsidas Chari and Sushant Paul. Activists have warned that heavy industrial traffic diverted through Panjarkoni route in Kukoli is in danger. There are 6 culverts which are weak and on the verge of collapse on this route. Activists demand that government should take preventive measures. After the flood wreaked havoc in Kukari, Savarkatta in the first week of July, local infrastructure has been the first casualty. South Goa collector issued an order to stop the traffic plying from the Savarkatta bridge, the only mode of connecting Savarkatta to Kukari and Kepe. Now activists are concerned as the traffic is diverted through Pazarkhani, which has 6 culverts on the way, weak and on the verge of collapse. 5th July 2013 कलेक्टरान नोटिफिकेशन पास केला की जे पळय ब्रिज आहा कालवट तो वीक जाला म्हण इंडस्ट्रियल व्हेकल आहे तो डायवर्ट केले. तो इंडस्ट्रियल व्हेकल इतले पळय डायवर्ट केले विदाउट प्लॅनिंग आनी बींग एन अपराइट कलेक्टर की ते डायवर्ट केले ते चोयला ते सायडीन 100 धाकले कालवट आहे तेंचे ऑलरेडी अलाइनमेंट गेला आनी ते कालवट आहे ते पडपा जाले. म्हणजे कितें म्हणटा वेल प्लॅनिंग करून आसतना तेंचे नोटिफिकेशन काडा आनी जे पळय वेरोडा पांजोरकोणी आनी पयतो मांडा लोक आहा तो आनी थोडे दिसान जायते साफर जावपा आहा कित्याक जे पळय ते नोटिफाय केल्याय त्यो व्हेकल हुंच्यान वचपा ते नोटिफाय केले फकत हो जे पळय कालवट आहा तो बंद केला आनी आख्खे ट्रॅफिक पुलीस केन ते सायडीन डायवर्ट केले. थिंग रस्ते आख्खे हाल्ल्याय आनी जे पळय सगळे कालवट आहाय तेंचे अलाइनमेंट गेला ते बसपा आहाय फायल केले आनी तेगे इंजिनियरान ते इन्स्पेक्ट करे म्हणटा आज पर्यंत तेजे कांय केला. Reporter Samir Bhatt for Prudent. Chief Minister Manohar Parrikar finally broke silence over powers to Zilla Panchayats. Parrikar has promised devolution of powers to the ZPs, while informing that the state government has made provision of 8 crores for both Zilla Panchayats in the supplementary budget. He stressed on responsibilities and duties of the members. त्यामुळे हांवें अशें ठरयलां की आतां ह्या म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत केन्ना तरी जिल्हा परिशदेंत 2 जाणांक आपोवपाचें नॉर्थ आनी सावथाचे पण बेगींतल्या बेगीन हांव आपयता आनी हो विशय सॉर्ट आउट करता. पयशे आमी थोडे दिल्ले आसा फुडल्या सप्लिमेंटरीन 8 कोटीचें प्रोविजन दवरून सांगलेलें आसा त्यामुळे पयशेय दितले आनी थोडोसो अधिकार दिवंक जाय हाच्या बद्दल म्हाका शंका ना पण कितें तरी तें क्लॅरिटी येवंक जाय. कोफू जावं सद्या जाल्यार एकूच काम 3 डिपार्टमेंटां करता त्यामुळे ते कन्फ्युजन खंय तरी थांबूंक जाय. अधिकार जाय ड्युटी करपाची बऱ्याचदा खूब जाणांची तयारी नासता. हो गार्बेजीचो प्रश्न जो आसा पळय तो खरो म्हणजे सरकाराचो न्हय पण म्हाका लक्षांत आयलो की एक म्हणजे जिल्हा पंचायतांक कोणाक हो ड्युटी कशी घेवपाची इच्छा ना. जिल्हा किंवा विलेज पंचायत हांकां एक आपली जबाबदारी अशी घेवपाची इच्छा ना. सगळे सरकारान करचें. South Goa Jilla Panchayat had organized a special function in Madgaon on Friday.
Panchayat's website was launched on the occasion. Meritorious students were also felicitated. Parrikar raised the point of additional school hours and advocated for minimum of 5.5 teaching hours. देशातल्या 28 अधिक 1 मिळून 29 राज्यापैकी 3 राज्यां 6.5 वरां शिकयतात, 22 राज्यां 6 वरां शिकयता भुरग्यांक आपल्या शाळेत. 25 जाली, उरली जी पळय 4 तातूंत 3 राज्यां 5 वरां 20 मिनटांचे हे दिता शिक्षण, आनी गोंय फक्त 5 वरां दितालें. गोंयचे भुरगे सुपर इंटेलिजंट, पण थंय कश्ट चड घेताले, आमी घेवचे पडटले. A reporter Pratik Parab for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.